मडगांव होलसेल नुस्तें मार्केटाचें काम 2025 पुराय केलां. ताची देखरेख करपाची जापसालदारकी आतां SGPDAची आसा. योग्य सुरक्षा वेवस्थेत टेंडर प्रक्रिया बेगोबेग पुराय करची अशें GSIDCचो अध्यक्ष मायकल लोबोन सांगलें. जाल्यार सगळ्यो प्रक्रिया पुराय करपाचो यत्न करून 1 ऑगस्ट मेरेन हें मार्केट सुरू करपाचो यत्न करतले अशें SGPDAचो अध्यक्ष कृष्णा साळकर सांगता. बिरेस्तारा मायकल लोबो, मंत्री दिगंबर कामत आनी SGPDA अध्यक्ष साळकर हांचे सयत हेर अधिकाऱ्यांनी मार्केटाची पळोवणी केली. GSIDC will do the entire work what they are asking for. म्हणजे रिपेरिंग आसूं और आनी कितें एक्स्ट्रा आसूं, ऑनरेबल CMन सांगला की हो मार्केट बरो युजाक वयचो म्हणून जे कितें मायकल काम उरला थोडे तेंचे ते करून दी, पूण तेंकां सांग शिस्त घाल म्हणून. हें इम्पॉर्टंट तेजें उतर. शिस्त म्हणजे कितें आहा, तेणी आपले थिंगासरले ऑफिसर हिंगा धाडप ना. SGPDAचे तेणी ते कोणाक तरी बरे मनशाक हो टेंडर फ्लोट करून दिवचो. म्हणजे तूं ऑपरेट कर, बिल्ड आमी गेला, तूं ऑपरेट कर, मेंटेन कर आनी तेंकां कितें तरी पयशे दी. हें इम्पॉर्टंट आहा. ह्या हितून आख्या हितून आमी कितलेय बरें केले जाल्यार मेंटेन कोणें करप, तेणी करूंक जावचें ना. दॅट इज नॉट देअर बिझनेस. देअर बिझनेस इज टू अप्रूव प्लॅन्स. सो सिन्स दे आर द ओनर्स ऑफ दीस, CM's request and my request to them is to see a nice person who will maintain this place. एक सांगला की 2 PDAचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आणि 2 तांचे GSIDC रिप्रेझेंटेटिव्ह हे 4 जाण फाल्यां फूल डे हांगा रावन कितें आसा तें करून लिस्ट आउट करतले वॉट आर द प्रोसिजर एक्सेप्ट पेंटींग जर उरलें तें मागीर करप, पावसान करपा मेळना. तें सोडून बाकीचें कितें काम आसा तें ताणें 25 दिसा भितर आपूण कंप्लीट करून दिता म्हणून सांगला. इन्क्लुडींग हांगा कितें घालपाचें जाल्यार ही जनरस इनफ टू स्पेंड मोर मनी एंड डू एम सो दॅट ही हॅज एग्री. तें जालें जाल्यार 1 तारखेर तांचें मार्केट स्टार्ट जातलें. दॅट प्रॉब्लेम शूड नॉट बी देयर. एवरीथींग हॅज टू बी आउटसोर्स. तेन्ना इंडिविज्युअल दिवन तें जावपाचें ना. तें आउटसोर्स जालें जाल्यार दुकानां ताणें मॅनेज करप, क्लिनींग ताणें मॅनेज करप, सगळें ताणें मॅनेज. तो पर्यंत सेक्युरिटी आमी PDA घालतली अशें इन प्रिन्सिपली सांगलां. SGPDA चेअरमन मायकल सरांची एक रिक्वेस्ट केली की तुम्ही एकदा हांगा फायनल एक इन्स्पेक्शन करचें आणि ते हँडओवर करचें. ह्यो पळय बारीक बारीक फॉल्ट्स आसा त्यो तुमी आमकां काडून दिवचे म्हणून मायकल सरान विथ अ बिग हार्ट म्हणटा तशें ताणें सांगलां आपूण ते सगळे ते करून दिता म्हणून. आनी बाय 25th आमी सगळे म्हणजे फालच्यान इन्स्पेक्शन जातली. ज्यो NOCs बी जाय सगळ्यो कंप्लिशन आमी करून घेतात. जी ऑक्युपन्सी जाय ती आमी घेतात. आणि बाकीच्यो जे कितें हांगा फॉल्ट आशिल्ले चुलत तो चेला पयले ताणें सांगलां आमी फालच्यान क्लिनींग स्टार्ट करता. सो इन टोटल म्हणटा तशें 1 ऑगस्टाक आमी डेडलायन दवरया. जेन्ना आमचो फिशींग सीजन स्टार्ट जाता तेन्ना ते ऑपरेशनल करपा खातीर. बट म्हणून 1 तारखेर तो एक क्लॉज घालून आमी काडटा. एक क्लॉज घालपा लायला म्हणजे मेंटेनन्स कितले म्हयने जाले कस्टम काबार जावपा लागला. अजून सोपान टेंडर जायच ना. आमी काडिल्लो न्ही तेन्ना तो जावना. कोणें बीड करूं ना. बीड केल्यार ताणें ऑब्जेक्शन घालून तेन्ना आमी परते गव्हर्मेंटाक घाले. गव्हर्मेंटान परते चेंजीस केले तांकां जाय तशें करून ते उरिल्ले. आतां 1 तारखेर ऑगस्टाच्या ते क्लॉजीस घालून वी वील प्रोसीड.